स्तोत्र 5वें स्तोत्र. सकाळचे मागणे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी, म्हज्या राया म्हज्या देवा. तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय. देखून सकाळीं म्हजी मागणी तुजे मुखार घालता आनी तुजेर दोळे लावन रावता. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्ट्यांक तूं लागीं घेयनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. अनीत कोत्तल्यांक तूं विटयताय. फटकिऱ्यांचो तूं नास कोत्ताय. रोगताक ताणेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कंटाळो येता. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळना. भक्तीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमन कोत्तां. दुस्मान म्हाका दोड्याक रावल्यात देखून म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान तुजी वाट म्हजे मुखार निवळ कर. तांच्या तोंडांतल्या उतरांचेर पातयेंकूच नजो. तांचें काळीज दुसऱ्यांचो घात येवजीत आसा. उक्त्या फोंडा सारको तांचो गळो, पूण तांचीं उतरां मोआ सारकीं गोड. ते गुन्यांवकार म्हूण तांचेर निवाड्डो मार देवा. तांच्यो बुद्धी फिस्कटून वचून दी. तांच्या गुन्यांवांचो हिशोबूच ना. तुजेर ते कळपल्यात. देखून तुज्या मुखावेले तांकां धांवडाय. पूण जांकां तुज्या गोपांत शेरोना घेताय तांकां सगल्यांक संतोशाचे उल्हास सदां घाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवें संतोशान मुरगडटात. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्परा तूंच आशिर्वाद दिताय. धाला वरीं तुजें बरेंपण ताका राखता आनी सांबाळटा. देवाचें उतर हें.